सेंट्रल बँक आसा पळय बिचोले हांगा एक एक्सिडंट जाला आतां 2 व्हिलर दोनूय पयलीन म्हटल्यार तो एक मातसो रोडूय हांगासर कंजेशनूच जाता खुबश्या फावटी आमी सांगल्याय बीन स्पीड ब्रेकर मागलेले पण एक गोष्ट लोकांक अपील करता हेल्मेट घालात प्लीज कित्याक तेजो हेल्मेट घातलेलो जीव आसतलो आसलो तकली इतली डॅमेज जाली तेजी हेल्मेट घालून आसल्या कारणान तेजो जीव गेलो आयज दुसरो भुरगो तेजी तकली आपडली पूण तेजे हेल्मेट आसलें म्हणून तो वाचलो लोकांक एक विनंती की हेल्मेट घालात प्लीज जिवा खातीर तुमच्या दुसऱ्याचे न्ही स्वताचो जीव वाचयात हेल्मेट घालून आनी कोण ते गाडी फाटल्यान मारला पळय तो ऑन द स्पॉट गेल्लो तेणें हेल्मेट घालून नासलो आनी फुडल्यान चलयतालो गाडी पळय तेणें हेल्मेट घातलो तो सेफ जालो ते हे भायर पडलो तो मातशें पळोवन मातशें अफसोस जाता आनी आमकां फक्त लोकांक इतकें सांगूंक जाय की मातशें लक्ष घालपाचें हेल्मेट घालून घरांतल्यान भायर सरपाचें मागीर लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट आसा प्लीज तेजेर एक हेल्मेट घालपाचें. नमस्कार. बोड्डे बिचोली हांगासर जो सेंट्रल बँक आसा त्या सेंट्रल बँकेच्या मुख्य रस्त्याचे एक 2 चाकी भितर एक्सिडंट जाला. ह्या हितून अशें घडटा की 2 चाकी भितर एक 2 व्हिलर चलयतालो तेचो जाग्यार रस्त्यार तकली आपटून ऑन द स्पॉट गेलो. जेचे जो डेथ जाल्ला तेजें नांव आसा उदय विलास शेट मये हांगासर रावपी. ताका हांगातल्या एम्बुलन्साच्यान जेन्ना बिचोलीच्या हेल्थ सेंटर व्हेला थंय ताका डेथ म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा. त्याच बरोबर हांगासर जे जागेचेर जे एक्सिडंट जाले त्या उपरांत पुलीस बिचोलीचे पुलीस हांगा येवन तपास करीतात पूण ताका दिसता